महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत येवपा खातीर बांद्या हांगासर आशिल्ल्या पुलीस नाक्याचेर कसलीच चांचणी तशेंच कोणाचीच चवकशी करिनात. गोंयांत कोणय येवचें म्हूण गोंय सरकारान सगळे नाके उक्ते केल्यात. गोंयांत कोवीड दुयेंत वाडपा खातीर हें मुखेल कारण आसा, अशें थळावे लोक म्हणटात. गोंय सरकारांत उपमुखेलमंत्री पदाचेर आशिल्ल्या पेडण्या मतदारसंघाचो आमदार बाबू आसगांवकारान हांगासर लक्ष घालून महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत येवपी लोकांची चांचणी करची अशी मागणी केल्या. हांगासर कोणाकूच चॅकिंग ना. महाराष्ट्राच्यो गाडयो येता, कर्नाटकाच्यो गाडयो येता. हे सरकारान कितें केलां? हे कितें करता सरकार? हो लोकांच्या जिवाचेर कित्याक खेळटा? हांगासरलो आमदार, स्थानीक आमदार आहा पळय, तेणी हें घेवंक जाय आसलें न्हू हांगासर. कित्याक हांगासर कितें चल्लां तें येवन पळोवंक जाय आसलें न्हू. घरा बसून तुका सगल्यो खबरो कळटल्यो. तेणी स्वता हांगासर पांयान येवन दोळ्यांनी आपल्या पळोवचें हांगासर कितें चल्लां तें. लोकांक हांगासर बेश्टेच सोडटात. हांगासर कर्नाटकाचे कडेन कोणाकूय एकट्याकूय चॅकिंग करिना. हें कितें चल्लां तुमचें? आयज कोरोनाक लागून लोक कितले जाण मरतात हांगासर. तांकां लागून कितें केलां तुवें हांगासर? हॉस्पिटलांनी गेल्यार हॉस्पिटलांनी ऑक्सिजन ना, हॉस्पिटलांनी गेल्यार मेडिसन ना लोकांक हांगासर मडगांव वयचें पडटा, पणजे वयचें पडटा. तुज्यांनी तितली ताकद ना तुज्यांनी हांगासर एक हें कोवीड सेंटर घालपाक हांगासर पेडणेकारांक लागून. आनी तूं कितें म्हणून करूंक सोदताय तर पेडणेकारांक लागून? पेडणेकारांक सगळ्याक काबार करून दवरूंक सोदताय कितें तूं? जाता तितलो बेगीन तुवें येवचो आनी हेजेर एक्शन घेवची आनी जाता तितले बेगीन कोवीड सेंटर करून तुवें पेडण्यान दाखोवचें. तुज्या कडेन खऱ्यांनीच हिम्मत आहा जाल्यार हाडून दाखय तूं. हांगा करून दाखय तूं आमकां पेडणेकारांक. आमच्या गोंयच्या बाबतीत जर विचार केलो तर आज आम्ही पत्रादी चेक नाक्यार ह्या बाबतीत अजिबात आमच्या गोंयच्या राज्याक काय पडलेलें नसा. आयज जर पळयलें जाल्यार आज आमचे बरे बरे 25-30 वयातले तरुण वर्ग आज कोरोनाचो संसर्ग जावन मरण आयिल्ले आसा. बरीच फॅमिली 1-2 अशे घराघरातले हे जाल्लेले आसा आनी हळूहळू हो जो हे आसा कोरोनाचो संसर्ग हो पेडणे तालुक्यात पूर्णपणे आज पावलेलो आसा आनी हेची खबरदारी आमच्या सरकाराक अजिबात ना. आज पळोवंक जर गेले तर खरी गरज आसा की लॉकडावन घालून थर्मल चेकिंग जावपाची गरज आसा. पण असे कोणतेही गोष्टी न करता हे राजरोसपणे सगळे उघडपणे चालू आसा. ही हांगासून महाराष्ट्रातून गोंयांत येता, कर्नाटकातून गोंयांत येता, पण कोणाची थर्मल चेकिंग जायना किंवा कोणाची कसल्याच बाबतीत चेकिंग जायना. आज हो आमचो चेकपोस्ट आसा थंय खंयच्याच प्रकारची चेकिंग जायना. खंयच्याच प्रकारची आरोग्य यंत्रणेचं सुद्धा एक बूथ ना जेणे करून बाबा कोण तरी येता थर्मल चेकिंग करतलो जावं कितें मास आसा काय ना. हे राजरोसपणे सगळे ओपन चल्लेले आसा. निश्चितपणे हेचेर आमच्या गोंय सरकारान सिंधुदुर्ग ज्या बाबतीत हे कडक कारवाई करता त्या बाबतीत अशीच निदान 80 ते 90% तरी करपाची गरज आसा आनी त्याच्यातून आमच्या जनतेक कोरोनापासून वाचवण्याची गरज आसा. ही जी बाउंड्रीची जबाबदारी आसा ती घेवपाक हांगासर कोण जबाबदार व्यक्ती दिश्टी पडना. लोकप्रतिनिधी कमी पडटा. ह्या राज्याचो जो आमचो आमदार आसा तो उपमुख्यमंत्री म्हणून आसा, पण उपमुख्यमंत्री खंय काम करता? तो डान्सूच करता काय कामूय करता काय खबर ना. आयज हे ट्रक चालू आसात, हे मोपा एअरपोर्टाचेर लायनी वयले ट्रक चलतात हांगासर. मोपा एअरपोर्टाचेर सगळे हे मजूर लोक आसात ते पळय अशे भोंवतात. हे पळय हांगासर कोणी थर्मल चेकिंग पासून जायना. एटलिस्ट एक थर्मल चेकिंग तरी जावपाक जाय आसलेलें. कोण येता वयता तेंची खंय तरी नोंद दवरपाक जाय आसलेली. पेडणे तालुका आयज बेवारस जाल्लो आसा, वाऱ्यार सोडलेलो आसा पेडणेचो तालुको. हेका जबाबदार कोण? हेची ताबडतोब सरकारान नोंद घेवची आनी हांगासर कितें तरी एक मॅनेजमेंट एक सिस्टम दवरची. कारण हे लोक येतात, गाडयो येतात, तांकां खंय तरी एटलिस्ट थर्मल चेकिंग आनी तेंचे कोण येता खंय वयता निदान चॅक तरी जावचें. नाजाल्यार कसलें लिमिटेशन कोणाक? बारीक मनशाक हातार पोट भरता गरीब मनीस तेकाच लिमिटेशन. तेणीच घरांतलो भायर सरप ना. बाकी सगळ्यांनी असले वेव्हार मातयेचे खडयेचे रेवेचे केल्यार जाता. बारीक मनशान पोट भरप ना हेकाच लिमिटेशन म्हणटा मुख्यमंत्री काय कितें? गोंयचो जो उपमुख्यमंत्री आसलो तेन्ना फाटल्या लॉकडावनान तो 7 म्हयने दिश्टीच पडोंक नासलो. मागीर 7 म्हयने जाले उपरांत 10-15 नाल्ल घेतले गाडयेन आनी फोडूंक भोंवतालो हांगासर उजगाटना करपाक. आतां परत जेन्ना लोक त्रस्त जाल्लेले आसात पेडणेकार तेन्ना परत एक फावट वचून मडगांव थंय डान्स करपाक बिजी उरला. तेणी आपलें निश्चित आपलें जीवन एन्जॉय करचें तेणी. पण आपलें जीवन एन्जॉय करता आसतना हांगा जर भाशणां करता पळय तो नोकर म्हणून सेवक म्हणून तेणी ही नोकरी आनी ही चाकरी लोकांची करची ह्या वेळार जेन्ना लोकांक गरज आसा तेन्ना. पेडणेकारांक आयज नितांत गरज आसा त्याची. तेणी हांगा येवन मातशें कितें तरी एक सिस्टम जाग्यार घालपाची गरज आसलेली. अशें हें चालू उरलें जर लोक हांगा येयले गेले आनी जर कोरोनाचो स्प्रेड जायत रावलो जाल्यार गोंयची आनी म्हाका शाश्वती दिसना. आमचे तरणाटे भुरगे आयज पेडण्याचे ना जाल्यात. आमच्या वांगडा वावरपी आमच्या वांगडा भोंवपी भुरगे आयज आमच्या बरोबर ना. उच्च न्यायालयानूय गोंय सरकाराक बरोच चाप दिला.
गोंया भायल्यान गोंयांत येवपी हरेक मनशाची कोवीड चांचणी करपाचो आदेश दिला. कोवीड चांचणी केल्या शिवाय एकूय मनीस गोंया भायल्यान गोंयांत येवपाक जायना अशेंय म्हळां. न्यायालयांत गेल्ल्या आदवोगादा खातीर गोंयांत कोवीड दुयेंतीचेर नियंत्रण दवरपाक न्यायालयान दिल्ल्या ह्या आदेशाचो गोंयकारांक खूब आदार जातलो.